सो संच अध्याय ते आम्ही कर्मयोगा विषय जावन घेवन पळयलास दवरते अर्थ कोण घेवचे पळयलास संच अध्याय कर्मयोगा विषय जावन घेवन कृष्णान सांगिलास 7 अध्याय देखून भगवद्गीतेचे भक्ती योग प्रत्येकल्याक प्रॅक्टिस करता आशिल्ले तसले योगा विषय जावन घेवन कृष्णान हांगा सांगिलास कशी म्हण सांगल्यार एक महत्व म्हळ्यार हे जीवनादकून आम्ही हे मनुष्य जन्मादकून भायर येवका म्हणल्यार भक्ती योग प्रत्येकल्यान अनुसरण करता जाता प्रत्येकल्यान प्रॅक्टिस करता जाता तद्निमित्त कृष्णान सांगचे आसा भक्ती योगांत येवका प्रत्येकल्यान म्हणून सो हे भगवताले भक्ताक मात्र हे अर्थ दावत तसले अध्याय 7 देखून 12 अध्याय ते भगवद्गीतेचे भक्ती योगाचे प्रारंभ सो 7 अध्याय येवचे फुडें आमी पळयला 6 अध्याय ते कशी हे जीव म्हळ्यार आत्म म्हळ्यार कसं स्वरूप ताजे जीवाचे म्हणून पळयला तशी आत्म खाली आध्यात्मिक मात्र भौतिक जाल्लेले ताजे स्वरूप न्ही म्हणून वर्णन दिलेले त्या पुरा आमी 6 अध्याय ते पळयला तशीची विंगड योगा निमित्त ह्या जीव ताजे आत्मा साक्षात्कार करच्याक कशी प्रयत्न करीत म्हणून आमी पळयला विंगड फर्स्ट येता कर्मकांड कर्मयोग कडे सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग कडे येता ज्ञान योग आणि कडे येता खंयचे ऋषीच तसले पुराय विंगड नमने योगाचे विषय कृष्णान दिलेले तपस्वी उदाहरणांनी दिवन घेवन सांगिल्ले खंयचे नमने लॅडर आमी पळयला योगा सिस्टमाचे तन्निमित्त कशी आत्मा साक्षात्कार पळोवच्याक जावचे साध्य म्हणून सांगता कृष्ण ह्या 6 अध्यायान जालें की त्या 6 अध्याय जाल्ले नंतर संच अध्यायांत लास्ट श्लोक कसं म्हणता कृष्ण योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्माना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मता योगिनामपि सर्वेषां कंचे योगी सर्वेषा कंचे योगी महत्व म्हणून सांगिल्लें कृष्णान हांगा सांगिल्लें खंयचे अंतू हे योगींतू श्रेष्ठ म्हळ्यार कृष्णान सांगिल्लें ताजे फुडल्या श्लोकांत सांगिल्लें तपस्वी आणि ज्ञानी आणि फलापेक्षित कर्मांत आशिल्ले त्या योगी पशी अनेक योगी आसा तो श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें कृष्णान तो खंयचे योगी म्हणून 47 श्लोकांत सांगिल्लें आसा तेजी खंयचे म्हळ्यार भक्ती योगी तो सर्वश्रेष्ठ कसले सर्वश्रेष्ठ म्हळ्यार तो केदनाची मिगेल कितेरी चिंतन करता मिगेले अंतू मन दवरता म्हाका भजता म्हळ्यार म्हाकाची केदना कसं म्हणचे भक्तीपूर्वक सेव करता हांगा आमी अर्थ कोण घेवका भजत म्हळ्यार भज म्हळ्यार एक संस्कृत वर्ड ताका आनी प्रभुपादान बरयलें आसा आमी सांगचे पूजन करचे डिफरन्स कसं नाही म्हळ्यार भजता म्हळ्यार भक्तीपूर्वक सेवा म्हळ्यार भक्ती म्हणून भक्ती कृष्णा प्रभुपादान सांगिल्लें आसा डिवोशनल सर्वीस म्हणून तेची पूजन म्हळ्यार कोणाला एक म्हालगड्याला दवो कोणाला एक आमकां रेस्पेक्टफुल पर्सनाक आमी आर्त करची पूजा करची ताका वर्शीप म्हणटा त्यो भजता इज नॉट वर्शीप सो प्रभुपादान ह्या सांगिल्लें आसा तद्निमित्त कृष्ण कसं करता आसा म्हाका कोण चिंतन करता मगेल भजन करता तो तोच मिगेले केदनाची श्रेष्ठ भक्तू म्हणून सांगता कृष्ण सो त्या श्रेष्ठ भक्ताले विषय जावन येवन तशें जाल्यार आमगे परिपूर्णते योग्यंत परिपूर्णते येवका म्हळ्यार भक्ती योगांत मात्र साध्य आसा हें आमकां स्क्रीन शेअर करता
हे भक्तियोगांत मात्र साध्य आसा. भक्तियोगांत साध्य आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां गुरू वैरी दो भगवंताल वैरी विश्वास असल्या मात्र हे भक्तियोग करूं साध्य आसा. न्हय जाल्यार आमकां साध्य ना. म्हणून न्हू कृष्ण प्रभुपाद तेची अध्यायांत कडेर सांगता आसा यस्य देवे पराभक्तीर यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिता वृत्त्या प्रकाशन्ते महात्मना म्हणून सांगता. कोणाक ताका भगवंताल वैरी आनी गुरु वैरी प्रश्नातीत विश्वास असल्यार ताक त्या आत्माक वैदिक सकल ज्ञान आपणे आप प्रकट जाता म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार हे भगवत भक्ताक मात्र साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार गुरुल वैरी आनी भगवंताल वैरी ताका विश्वास असता. कशी विश्वास येता म्हणून म्हळ्यार आमी एक सामान्य एक भौतिक ज्ञान प्रकार पळयल्यार कोणा वैर विश्वास घेवका म्हळ्यार आमगेले एक कोणा एक गुर्ताच्या वैर विश्वास घेवका म्हळ्यार आमी वचून मेळका त्या मनशाक मेळ नंतर आमकां कळटा. तेव्हा मेळना जाल्यार कसं जाता आनी कोणी एकल्यान सांगता त्या विशय आमकां तेदन मात्र विशय त्या मनीस कशी लायकी नयकी म्हणून आमकां ताजे वैर विश्वास येता. फर्स्ट आमकां काना दुखून आयकुका कोणी सांगिल्लें आमी आयकुका. तें आयकल म्हणून नंतर आमी कसं करताची त्या मनशाक मेळच्याक प्रयत्न करताची. तशीच आध्यात्मिकांत वरे कृष्ण सांगता शृण्वता म्हणून शृण्वता म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आमी प्रभुजी कोण की स्क्रीन स्क्रॅच करता आसाची स्क्रॅच जाता प्रभुजी स्क्रीन. सो शृण्वता म्हळ्यार स्क्रॅच करनाकाची प्लीज. कोण की स्क्रॅच करता आसाची स्क्रीन हांगा वत्सला नायक म्हणून. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. स्क्रॅच करनाकाची प्लीज स्क्रीन. सो प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आमकां प्रत्येक कोणाला एक विश्वास येवका म्हणून सांगल्यार आमी त्या विशय आमी आयकूंक घेवका. शृण्वता कृष्ण सांगता आसा आमी शृण्वता आयकून घेवका म्हणून सांगता. त्या आयकूचे कोणाला विशय म्हणून सांगल्यार कृष्णाल विशय. तेदन मात्र आमकां त्या मनशा वैर कोण आमकां विश्वास करता पळय ते आमकां दृढ निश्चय दृढत येता. निमित्त कृष्ण सांगता असं संचे अध्यायांतू 7 अध्यायांतू शृण्वता म्हणून सांगितलं असं. शृण्वता म्हणून सांगल्यार आयकुचे म्हणून. सो या 7 अध्याय खंयचे नमुने विंगडण केलेले म्हणून पळयल्यार एका दुखून 3 श्लोकात आमी कृष्णाल विशय आयकून घेवत. दॅट इज हियरिंग अबाउट कृष्णा. सो नेक्स्ट विंगडन कसं म्हळ्यार विभाग म्हळ्यार 4 दुखून 12 श्लोक ते कृष्णाले परसिविंग अबाउट कृष्णा कसले तागेले तो कसं सांगता असं तागेल कशी आमी अर्थ करून घेवेत म्हणून कृष्ण कसं सांगता असता तागेल विषय कशी आमी अर्थ करून घेवेत म्हणून 4 दुखून 12 श्लोक ते आमी अर्थ करून घेवेत. 13 दुखून 13 to 14 श्लोका 3 गुण 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कृष्ण हांगा सांगता असं. आणि 15 to 19 श्लोकात आणि हू आर सरेंडर टू द लॉर्ड त्यामुळे पायस अँड इम्पायस पीपल. पायस म्हळ्यार धार्मिक दानातील पर्सन कोण आणि अधार्मिक जाल्ले पर्सन कोण म्हणून 4 इम्पायस पर्सन कोण कृष्णाक सरेंडर जायना आणि 4 कोण पायस पर्सन धार्मिक पर्सन कोण कृष्णाले शरणागत घेता म्हणून पळयलें आसा. आणि तशीची 20 to 25 श्लोकात पळयत डेमिगॉड आणि देवताल वर्शिप करताल कोण आणि इम्पर्सनल वर्शिप करताले तांगेल कसले हें जाता म्हणून पळयत. कित्याक म्हळ्यार तांणी कृष्णाक सरेंडर जावन आसतनाची तद निमित्त कोण सरेंडर जाल्लेले म्हणून आमी पळयत. त्याद नंतर आणि कोण कृष्णाक नॉलेज आस की कृष्णाल ज्ञान आस की ताका भय आणि एक स्वतंत्रता कशी जीवाक अनुभव करेत म्हणून 26 to 30 श्लोकात आमी पळयत. सो शृण्वता म्हणून कृष्णान सांगिल्लें हाका प्रभुपादान अर्थ दिला. शृणुता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्ति अभद्राणी विदोन्नोति श्रोत सता म्हणून भागवतान सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हे
कृष्णान मा सांगिल्लें भागवतामांतवरे विवरण दिलेलं असं कृष्णाल विषयवरे आम्ही ऐकू का म्हणून कृष्णाल विषय ऐकूच म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार ऐकल्यार पर्सनली कृष्ण थंय प्रेझेंट आसता म्हणून हे भागवतामांत सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार पर्सन अँड शब्द त्या डिफरंट न्ही कृष्णाल विषय वेद साहित्य दुखून भगवद्गीतेन दुखून तागेल दुखून डायरेक्ट ऐकू येता दो आमगेले वेदांत दो साहित्यांत विंगड साहित्य आसता तांतून ऐकल्यार आमगेले कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण आमगेल हृदयांत भितर बशिल्लो आशिल्लो परमात्मा कृष्ण आमगेल हृदय क्लीन करता कसले क्लीन करता आमगेले आशिल्लो आमगे षड ऐश्वर्य हे आसता षडवैरीस आसता ते क्लीन कोण घेवन आमगेल्यांत आशिल्लो भंय काण घेवन आमगेल्या दुखून सत्व गुणाक कृष्ण आमकां येवचे दिता म्हणून फिजिकली कृष्ण एक क्लासान सर्वभौम प्रभू क्लासान ऐकलेलं हांव हेच श्लोका वयर तांणी सांगिल्लें फिजिकली कृष्ण आमगेले हृदयांत क्लीन करता आमगेले काम क्रोध मद मात्सर्य आसा पळय तें कशी क्लीन करता पळय तशी आमी गलीज क्लीन करता पळय ते कृष्ण क्लीन करता कितें खाली आमगेले देवाले कृष्णाले विशय आमी आयकल्यार तें तन्निमित्त आमी रजोगुण आनी तमोगुण आसताची त्या गुणा दुखून मुखार सुनून सत्व गुणांत येवचे साध्य जाता म्हणून हे दावच किसले म्हळ्यार आमकां सत्व गुणाक येवका भक्ती योग येवका म्हणले सत्व गुणा येवचे मात्र आयल्यार मात्र साध्य तन्निमित्त कृष्ण सांगता असं कसं म्हळ्यार श्रुणवता म्हळ्यार ते ऐकूचे हे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार 9 काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस कृष्ण श्रीमद भागवतांत बरें सांगिल्लें आसा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम हे 9 रितीचे विविध रितीचे डिवोशनल सर्विस भक्ती आम्ही करेत कशी म्हणून सांगल्यार श्रवणम आम्ही आता कशी आयकता की भागवतम क्लास भगवद्गीता क्लास आयकता की ताका श्रवणम म्हणटाची हे कृष्णाल विषय आयकुचे कृष्णाले विषय आयकुचे ताद निमित्त नेक्स्ट स्टेप कसं म्हळ्यार कीर्तनम म्हळ्यार कृष्णाले जप करचे जप दो संकीर्तन करचे दो स्मरणम म्हळ्यार कृष्णाल उडगास करचे हे प्रत्येक भक्तीचे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसाक एकले एक अत्युन्नत जाल्लें स्थान मेळ्ळेलें आसा कोण म्हण पळयल्यार श्रवणमाक मेळ्ळेलें आसा परीक्षित महाराजाक श्रवणमांत परफेक्शन जाल्लेलें आसता ताका कीर्तनाक जाल्लेले सुखदेव गोस्वामी तशीची स्मरणम विष्णु स्मरणमाक केलेले प्रल्हाद महाराज पाद सेवनामांतू लक्ष्मी तांत परफेक्शन केलेलं आसा अर्चनामांतू पृथु महाराज तशी आणि सॉरी वंदनामांतू अक्रूर आणि दास्यमांतू हनुमान साख्यमांतू अर्जुन तशी आत्मनिवेदनांतू बली महाराज हे प्रत्येकल्यान तांगेले भक्ती सेव करून ह्या प्रत्येकांतू एक स्टेप तांणी परफेक्शन केलेलं आसा तशींच आम्ही एक श्रवणम आणि कीर्तनम केल्यारीची ह्या कलियुगान सांगिल्लें आसा हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यता म्हणून ते भगवंतान नाव घेतल्यार मात्र आमकां एक आमगेले आशिल्ल्यान षड ऐश्वर्य वैरी ते क्लीन जावचें साध्य आसा म्हणून प्रभुपादान हे भागवतम 7.5.23 and 24 अंतू सांगिल्लें आसा त्या निमित्त आम्ही भगवंता विषय जावन केदना ऐकता रपका सेम कृष्णान हे 7.1 फर्स्ट श्लोक भगवद्गीतेचे भक्ती योगांतू सांगिल्लें आसा फर्स्ट श्लोक श्री भगवान वाच मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा जायसी तच्छृणु कृष्ण सांगता तच्छृणु म्हणून सांगता तच्छृणु म्हळ्यार ऐक मिगेल्या दुखून म्हणून सांगता कशी कसले ऐकू का म्हणून सांगल्यार तागेले आसक्ती मयासक्त आसक्ती येवका म्हळ्यार कोणाले विशय आता ऑलरेडी सांगिल्लें आसा कोणाक एक मनशाल वयर आमकां विश्वास दवो आसक्ती येवका म्हणून जाल्यार तागेले वचून मेळका दवो तागेले विशय आमी ऐकू का म्हणून तेंची कृष्ण हांगा सांगता कसं म्हळ्यार मिगेल वयर आसक्ती येवका म्हणून जाल्यार फर्स्ट तुवें 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसाचे एक
फर्स्ट श्रवणम ऐक तश्रुणू म्हणून कृष्ण सांगतात. त्या ऐकल्यानंतर कसं जाता म्हळ्यार यथा ज्ञाससी म्हळ्यार आमकां ज्ञान येता. ते ऐकलेले भगवंताले कथेचे दो भगवंताले रूप गुण त्यांच्या विशयाचे आमकां कसं म्हणून कळता, ज्ञान येता. असंशयम त्या नंतर असंशयम समग्रामा म्हळ्यार आमकां एक डाऊट असता. असंशय संशय म्हळ्यार प्रत्येकाला गोत असता संशय असता म्हणून असंशय संशय असना तन्निमित्त असंशय जाल्यानंतर तदनंतर कसं जाता म्हळ्यार आम्ही मद आश्रय कृष्णाले आश्रय घेवचे जाता. आश्रय घेतले म्हळ्यार कसं जाता आम्ही एक भक्ती योगांत एक येताची भक्ती योगांत आयले म्हणून जाल्यार तेदना आमकां एक आसक्ती तागेल वयरी आसक्ती सुरू जाता. कोणाले वयरी भगवंताले वयरी आसक्ती कसले सुरू जाता म्हळ्यार तागेल विषय आम्ही ऐकले निमित्त ऐकना म्हणून जाल्यार आमकां भगवंताले भक्त आमगेले आध्यात्मिक अंतू उन्नती साध्य ना. तद निमित्त प्रत्येक आध्यात्मिक अंतू आम्ही फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार ऐकूका श्रवणम नंतर कीर्तनम हे कलियुगाक वर सांगिल्लें आशिल्लें हे प्रोसेस अंतू आम्ही परफेक्शन केल्लें म्हणून जाल्यार हे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसान खंयचेय एक अंतू स्टेप अंतू आम्ही परफेक्शन केलें म्हळ्यार आमगेले आध्यात्मिक उन्नती जाता. सो आम्ही कलियुगा सांगिल्लें आशिल्लें श्रवणम आम कीर्तनम करता जाता. सो कृष्ण सांगा श्रवणम करी म्हणून तन्निमित्त हांव तुगेले मिगेल नॉलेज येता म्हणून कृष्ण सांगता. कसं नॉलेज येता म्हळ्यार कृष्णान हांगा 2 नमुने नॉलेज दिल्लेले आसा. एक आध्यात्मिक नॉलेज आणि इंद्रिय गोचर जाल्लेले ज्ञान एहम सविज्ञानम प्रवक्ष्यामि शेष नॉलेज घेवत. त्या ज्ञान आणि विज्ञान या भगवद्गीतेचे 7 अध्यायाचे नाव ज्ञान आणि विज्ञान योग ज्ञान आणि विज्ञान योग दव भगवत ज्ञान म्हणून सांगितलं असतं. ज्ञान आणि विज्ञान योग म्हणून सांगल्यार कसं म्हणून पळवा म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार हे कृष्णाले परमात्माले शक्ती जालेले तशेले भौतिक आणि आध्यात्मिक शक्तीचे विवरण दिलेलं असं ताका ज्ञान म्हणजे. आणि विज्ञान कसं म्हळ्यार भगवंताले संपूर्ण जालेले ज्ञान पळोवचे ताका विज्ञान म्हणतात. कशी आम्ही शरीर नाही आत्मा म्हण पळयलाक ज्ञान म्हणताची तशीच आमगेले आणि कृष्णाल रिलेशन कसं नाही त्या रिलेशनाक आम्ही कशी प्रयत्न करता की त्या रिलेशनाक विज्ञान म्हणताची. सो हे उदाहरण जावन घेवन प्रभुपादान भक्ती पुरुषोत्तम महाराजान एक सांगिल्लें उदाहरण अंतू कसं म्हळ्यार एक मनीस एक वचून चमकून वता आसता तेदना ताका जोर पोट्टा दूख सुरू जाता की पोट्टा दूख सुरू जाताना तो कसं करता म्हळ्यार लागीं आशिल्लें ताका कसं म्हण कळना ताका पोट्टा दुखता कसल्याक पोट्टा दुखता म्हणून तो कसं करता वचून एक पिल्लराक खंब्याक वचून घट्टी दोन घेवन पोटोवन धरता कित्याक म्हळ्यार ताका पोट्टा दूख तडसून घेवचें जायना. पोटोवन घट्टी दोन घेतले नंतर तेदना ताका दूख येवून जाता पोट्टान ताका कसं निमित्त दूख म्हणून कळना. ते दूख येवून जाल्या नंतर तो कसं करता म्हळ्यार म्हाका रिलीफ मेळ्ळें ताचे निमित्त म्हणून तो सोडता. सोडल्या नंतर अनपास ताका पोट्टा दूख सुरू जाता ताका कसं म्हणटा अनपास वचून घेवन ते खंब्याक पोटोवन दवरता घट्टी दोन अनपास तागेले पोट्टा दूख उण जाता. तेजी तागेले एक फ्रेंड तशी वता आसता ताका पळयतना कळता हो अक्का पोट्टा दुखी खाली पोट्टा बुकेन जालेली निमित्त हाका एक खावच्याक दिल्यार हागेले पोट्टा दुखी रापता म्हणून तो कसं करता तागेले स्नेहित ताका घेवन एक खावच्याक हांड दितल्यारीची तो खावच्या रेडी ना कित्याक म्हळ्यार ताणें ऑलरेडी खांब्याक दोन घट्टी दोन घेवन त्या पटोवन धरला त्या खांब्याक ताका दूख येवचें न्हय म्हणून. तेदना हे कसं अर्थ कोण घेवता म्हळ्यार आमकां ज्ञान आस पोट्टा दुखी आस कसल्याक पोट्टा दुखी म्हणून गोत पोट्टा बुकेन पोट्टा दुखी म्हणून जालें की ते खांबो आस पळय ते माया आशिल्ले तसले खंब्याक आमी सोडू रेडी नाची जालें की कोण एक गुरू जालेले तसले एक ज्ञान दिता की विज्ञान दिता की
त्याचे तो गुरु येऊन फुड दित की ताका तेदन त्याका विज्ञान म्हणतात त्या खाल्ल्या म्हणून जाल्यार आमकां या मुक्ती कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी खांब्याक आनी पास दरका म्हणना मायाक दरका म्हणना म्हणून भक्ती पुरुषोत्तम महाराजान हे विशयार सांगिल्लें आसा. सो आमी वरे एक विज्ञान कृष्णाले विशयांतू आमी अर्थ कोण घेवका त्या कृष्णा विषय अर्थ कोण घेवचे कसं म्हणून सांगल्यार कृष्णान 4.9 सांगिल्लें आसा जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः म्हणून सांगिल्लें. मिगेल बर्थ म्हळ्यार हांव ह्या लोकांतू भौतिक लोकांतू अवतरण घेतिल्लें कसं मिगेल जन्म आणि मिगेल ऍक्टिव्हिटीज ह्या पुरा दिव्यम त्या अर्थ कोण घेतल्यार तुमकां ह्या दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तशी तत्वतः दावून अर्थ कोण घेतल्यार आमकां पुनर्जन्म येना म्हणून सांगता. हे अर्थ कोण घेवका म्हणून जाल्यार आमी कृष्णाल विशयांतू आता फर्स्ट श्लोकांत सांगेल म्हणजे आमी कृष्ण कसं सांगता असं म्हणून ह्या भौतिक आणि आध्यात्मिक लोका विषय कृष्ण सांगता असं म्हणून आमी अर्थ कोण घेवका. ताजे कितें शृण्वता हे फर्स्ट इम्पॉर्टंट बेसिक म्हळ्यार बीज श्लोक पुरा भगवद्गीतेचे 6 चॅप्टराचे भक्ती योगाचे 6 चॅप्टरांनी येता 7 दुखून 12 हाजे बीज म्हळ्यार फर्स्ट इम्पॉर्टंट श्लोक हे शृण्वता श्रकता सॉरी मयासक्ता मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्राम यथा जासिसी तशृणु हागे विषय ऐकू का म्हणून कृष्ण सांगता. सो कितकी जण ह्या विषय कृष्णा विषय ऐकनाची ऐकत ಕೆಲವು जण ऐकताची ಕೆಲವು जण अर्थ कोण घेवचे पडताची तेच कृष्ण सांगता असत तांतू 3 श्लोका सांगता कसं म्हणारी मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्ना वेति तत्वतः म्हणून सांगता कृष्ण. कितकी जण मिगेले अर्थ कोण घेवचे पडतात तांतू 1000 जणांतू एक प्रयत्न करच्या पुरो तांतू जाल्यार ती परिपूर्णते जाल्लेल्यांतू कोण निज जावन करेक्ट जावन अर्थ केलेल्याक एकल्या मात्र साध्य म्हणून कृष्ण 3 श्लोकांतू सांगता. कित्याक म्हळ्यार आता श्री कृष्ण ह्या अर्थ कोण घेवचे साध्य कोणाक मात्र म्हळ्यार भगवंताले भक्त जालेल्याक मात्र साध्य. तेची प्रभुपाद तेची परपोटांतू भावार्थांत बरयतात अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रिया सेवनमुखी जीवादो स्वयं एव स्फुरत अदा म्हणून सांगितलं प्रभुपादान. कित्याक म्हळ्यार भक्तांक मात्र कृष्णाले तागेले रूप गुण तागेले पुरा अर्थ करून घेवचे जाता साध्य. विंगड जनाक तो कशी म्हणून अर्थ करच्याक साध्य जाना तागेले दिव्य गुण तितले हे की आमकां अर्थ करून घेवचे भारी कष्ट. कित्याक म्हळ्यार गुरुल परंपरा दुखून आयिल्ल्यांक मात्र हे साध्य म्हणून प्रभुपादान ह्याचे भावार्थांतू बरयला आसा. ताजे कितें आमी कसं जावका म्हळ्यार हे आमी भक्त जावच्याक पळोवका भगवंताले भक्त जावका म्हणून जाल्यार आमी तागेले कृष्णान सांगेल म्हणजे आमी तागेले मद आश्रय घेवका. आश्रय घेवचे कसं नाही म्हणून सांगल्यार प्रभुपादान एगेन एक उदाहरण दिवन सांगिल्लें आसा कशी नमुने आश्रय घेवका तागेले म्हणून सांगलें. म्हळ्यार 2 उदाहरण दिलेलें आसा. एक उदाहरण दिलेलें आसा एक माजराले आनी एक मांकडाले उदाहरण दिवन नाशिल्लें आसा. मांकडा पील तुम्ही पळोवन आसा पुरो मांकडा पील आवसूक पोट्टा गट्टी जावन धरता आसा तेदन श्रम कोणाले मांकडा पिल्लाले श्रम असता. ते मांकडाले आवसूल श्रम आसना. तेची आवसू हेकड दुखून तेकड उडच्या पुरो हेकड दुखून तेकड वतान त्या मांकडा पिल्लान गट्टी जावन धरून घेवका. बाय चान्स ते पिल्लान सोडले म्हणून जाल्यार ते मांकडा पिल्ल पडता. तेची अनेक उदाहरण सांगिल्लें आसा प्रभुपादान. आमी कशी भक्ती आश्रय घेवका म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार माजराल म्हणकी माजराल पील कशी जल्म आयल्या नंतर माजर कसं करता म्हळ्यार ते पिल्लाक रक्षण करचे कितें एक 7 कडेन वरती एक दीस कडेन दुखून अनेक दीस एक कडेन निप्पून दवरचे कोणाले विंगड प्राणी दुखून खावचे ना जेव म्हणून घेवन. त्या निमित्त ते वर्तान कसं करता तोंडान चापता ते कोणच्याक माजरा पिल्लाक. तेदन कसं नाही एक रिएक्शन असतं की माजरा पिल्लाचे ना ते माजर ताका गळ्या धरून घेवन एक जागे दुखून अनेक कडेन व्हरून सोडता तेदन नुत असता. तेच माजर
विंद्रा धरली म्हणून जाल्यार विंद्राक तेच तोंडान धरता जाल्यार तिका विंदूर कसो करता ताका गोत आसा भंय आसता आनी हांव मरचें म्हणून तेची माजरा पिल्लाक भंय आसना कित्याक म्हळ्यार आश्रय घेवन आसता मागेल आवसू म्हाका पळयता म्हाका रक्षण करता म्हाका कसले भंय आसना म्हणून तशीच भक्तान कृष्णाले आश्रय घेवका भगवंताले आश्रय घेतल्यार आमकां कसले एक आमकां भंय आसना हे प्रभुपादान उदाहरण दिवन न्हू सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार मनुष्याणाम कर्त कोण येवचे भगवंताले भारी कश्ट आमकां भगवंताले आमी भक्त जावच्याक खाली गुरू परंपरेल दुखून आयिल्ले निमित्त आमी आश्रय घेतले म्हणून जाल्यार कृष्ण आमकां ताका शेल्टर दिता आनी आमकां योगम इंजन म्हळ्यार भक्ती योगांत आमकां जावच्याक भक्ती योगांत आमी प्रोग्रेस जावच्याक साथ जाता आसता सो हांगा कृष्णान हे तागेले कशी आमी भगवंताले भक्त जावेत आनी कोण कितले नमुने भक्त जाताची म्हणून न्हू कोण हजारांत कशी भक्त खंयच्या हजारांत एकलो भक्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तशी कृष्णाल विशय तो ज्ञान घेवन न्हू आश्रय घेतल्या म्हणून जाल्यार ताका सक्सेस तागे लायफांत सक्सेस म्हणून सांगिल्लें आसा तशी मुखारसून 4 आनी 5 श्लोकांत कृष्ण सांगता आसा कसं नाही म्हणून सांगल्यार तागेले भौतिक आणि आध्यात्मिक शक्तीचे विवरण दिलेलं आसा कृष्णान आध्यात्मिक शक्ती आणि भौतिक शक्ती कसं नाही म्हणून आध्यात्मिक शक्ती म्हळ्यार कृष्णाले स अंशाचे विस्तरण अशा पुरो आणि दो तागेले हलादिनी शक्ती अशा पुरो आणि भौतिक शक्ती म्हणून सांगेल कसा म्हणून सांगले म्हळ्यार 7 श्लोकांत सांगिल्लें आसताना मत्त परत सॉरी 6 एतद्योनि भूतानि संच श्लोकांत सांगिल्लें आसा एतद्योनि भूतानि सर्वाणित्युपधार्य हम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तदा म्हणून सांगिल्लें आसा प्रत्येक सृष्टी जालेले जीवीचे जीवी 2 प्रकृतींत असता मूल प्रकृती मूल असता कसं म्हणजे एक भौतिक आणि आध्यात्मिक अंश तागेल्यांत असता ते प्रत्येकाचे मूल हांव म्हणून कृष्ण सांगता जाल्यार ते कशें आसा म्हणून सांगल्यार मत्त परतरम ज्ञानात किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युवा म्हणून सांगिल्लें कृष्णान हे कशी म्हळ्यार प्रत्येक शक्तीचे हांव सूत्र मिगेल प्रत्येक मिगेल अंश आस तांतू मिगेल भितर मिगेल नंतर वेरी श्रेष्ठ नास म्हणून कृष्ण 7 सांगिल्लें आसा 7 तेची प्रभुपादान सांगिल्लें आसा वेदाः एतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तम एव विद्वान अति अमृतं भवत् एवति नान्य पंथा विद्यते नाह्य म्हणून सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार कृष्णाक कशी वैरी अनेक श्रेष्ठ जालेले ज्ञान ना हे ज्ञान कशी म्हणून तागेले शक्ती तागेले शक्ती कशी म्हणून सांगल्यार एक रुक्काक प्रभातन हे जे शेतात उपस्थित कोट केलेलं आसा आणि तो तागेल बेर रुक्काची बेर कशी वाढता की विशाल जावन वता की तशीच कृष्णा शक्ती वरे मुखारसून वाढता आसता कशी म्हळ्यार तागेले आध्यात्मिक शक्ती अशा पुरो भौतिक शक्ती वरे अशा पुरो आणि तो वाढता आसता म्हणून सांगता आसता तशीच तागेले 2 नमुने शक्ती कृष्णान सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार एक पराशक्ती आणि अपराशक्ती ते 4th and 5th श्लोकांत सांगिल्लें आसा 4th श्लोकांत सांगिल्लें आसा भूमिरापनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच हंकारम इते मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा म्हणून 8 नमुन्याचे शक्ती मिगेल भौतिक शक्ती आसा कृष्ण सांगता आसा भौतिक शक्ती इंतू 8 नमुने शक्ती खंयचे म्हळ्यार भूमी आमगेल गोतशील प्रकार आमगेल जड शरीर जालेल्यांचे खंयचे म्हळ्यार अर्थ वॉटर इथर अँड फायर अँड एअर हे 5 नमुन्याचे भूमी उद्दाक अग्नि वायु आकाश हे 5 तदनंतर आणि 3 कसं म्हळ्यार मन बुद्धी अहंकार हे 8 नमुन्याचे शक्ती आणि 24 विस्तरण घेवन आमकां हे भौतिक लोकाचे दाखय दिसता भौतिक लोकांना दिसता तांतूची कृष्ण सांगता आसा हे वे मिगेले शक्ती ना म्हणून सांगता आसा
त्यानंतर अपरेयम 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 इतस्थानम प्रकृती मे विद्ये पराम जीवभूतान महाभाऊ येदम दारेत जगत म्हणून सांगतात. कसं म्हणून सांगल्यार अपर जालेले शक्ती भौतिक शक्ती तेच आध्यात्मिक शक्ती पराशक्ती कृष्णाले पराशक्ती विषय सांगतात. पराशक्ती म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगल्यार हांगा अपर जालेले अपर शक्ती पशी वयर आशिल्ली एक शक्ती आसा कसं नाही म्हळ्यार पराशक्ती. त्या कसं नाही म्हळ्यार आमगेले जीवात्मा म्हणून कृष्ण हांगा सांगता आसत. हे भौतिक शक्ती पशी वयर आशिल्लें खंयची एक शक्ती म्हळ्यार पराशक्ती तेंचे विशय कृष्ण त्या सांगता आसा ऑन 5th श्लोका. हे 5th श्लोकांत स्पिरिट सोल मेटीरियल अर्थ वॉटर ईटर रिप्रेझेंट्स होल बॉडी आमगेले फुल बॉडीक रिप्रेझेंट करता. तेंची सबटल माइंड इंटेलिजन्स आणि ह्या पिक्चरान तुम्ही पळोवच्या पुरो represented by a dot in the body and the soul is represented in the heart of the body. That is a पराशक्ती. ते कृष्णान दोन शक्ती विषय सांगितलं असतं. त्या दोन शक्ती सांगल्यानंतर सांगतात त्या दोन शक्तीची मिगेल्या दुकुनूची सृष्टी झालेली त्या कशी असं म्हळ्यार मत्त परतरम ज्ञानात किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्त हांव प्रत्येक कडेन आसा जालें की हांव जालें की आध्यात्मिक शक्तीन मात आध्यात्मिक लोकांत मात हांव आसचें म्हणून कृष्ण सांगता. सो कृष्ण इतलें सांगले नंतर आमी नेक्स्ट सेक्शन कसं नाही म्हणून पळयल्यार ह्यांतू कृष्णाले कशी अर्थ कोण येवयता कृष्णाक अर्थ कोण येवयचे म्हणून पळोवन येवन आमी 8 दुखून 11 श्लोक ते पळोवयता. हे भौतिक लोकांत आमी आसाचे कृष्णा कशी अर्थ कोण येवयता म्हणून सांगल्यार कृष्णान सांगितलं असं 8th श्लोकांत सांगितलं असं रसोमप्सु कौंतेय प्रभाशी शशिशौर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम द्रशु म्हणून सांगतात कृष्ण. हांगा उदक उदकाचे टेस्ट हांव म्हणून सांगतात. उदकाचे टेस्ट उदका पिवचे आशिल्ले उदकाची टेस्ट हांव म्हणून सांगतात. ह्याची प्रभुपादान हेच लेक्चरा वयरी एक सांगितलं कसं म्हणल्यार हे उदकाची टेस्ट मात्र नाही उदका टेस्ट म्हणून आमी लेखल्यार आमी एक आध्यात्मिक जीवन आमगेले चलता असं म्हणून लेखयत. तेच एकलो पिवडो कोणी एकलो 12 बेसून येवन अल्कोहोल पिता असताना ते अल्कोहोलाचे टेस्ट त्याची टेस्ट वरे कृष्ण म्हणून लेखल्यारी तागेल आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट जाता म्हणून प्रभुपादान एक लेक्चरान सांगितलं असं. तेच कितले महान म्हणून आमकां अर्थ करीत प्रभुपादाले तागेले एक भाव भक्ताक प्रत्येकल्याक भक्तीन थाडका म्हणून तेंची कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार रसोमप्सु कौंतेय प्रभाशी शशिशौर्यो सूर्याचे किरण हांवची म्हणून सांगता तेजू हांव म्हणून सांगता. कशी म्हणून सांगल्यार या ब्रह्मज्योतीन प्रभुपादान ह्यान दिलेलं उदाहरण भावार्थान दिलेलं असं ब्रह्मज्योती भगवंताल ब्रह्मज्योती देखून आयिल्ले एक किरण ताचे सूर्याक आणि चंद्राक दिवचे मूल जावन ताजे प्रभाव थंय देखून येता म्हणून प्रभुपादान ताजे उदाहरण हे दिलेलं असं भावार्थांत ताजे अर्थ दिलेलं असं. तशी प्रणव म्हळ्यार ओम वेदिक मंत्राचे ओम म्हणताचे पळय ताजे वरे हांवची आय एम द ओम इन द वेदिक मंत्रा म्हणून कृष्ण सांगता असं. आणि शब्द के पौरुषम द्रशु पुरुषांतू हांवची हांव शक्ती म्हणून सांगता कृष्ण. तशी आणि नेक्स्ट श्लोकांत 9th श्लोका सांगता कृष्ण कसं म्हळ्यार पुण्यो गंध पृथिव्यामच्या तेजस्सास्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मी तपस्विषु म्हणून सांगता. तपस्वींतू हांव तप करतालो म्हणून. आणि पुण्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यार मूल जावन घेवन आशिल्लो हे परमळांतू ह्या भुंयचे दुखून आमी फ्लवर आणि खंयचे एक फूल आणि पळयता ताजे परमळ आमी त्या फुला वयरी सावंत्या फूल जावं गुलाबा फूल जावं पळयता विंगड परमळ आसता ताका ते खंय दुखून येता त्या म्हळ्यार मूल खंय दुखून येता असं भुंयचे दुखून त्या भुंयचे दुखून येवचे आशिल्ले ताजे परमळू हांव म्हणून कृष्ण सांगता. हाजे वयरीची एक प्रभुपादान एक कृष्णाल कशी आमी उडगास करीत म्हणून एक सांगेल असं. एक पटी प्रभुपादान एक देवस्थानाक गेले तेन्ना
तांगेल शिष्यान तांकां कृष्णाक अर्पण केलेले माळा तांकां दिताची. तेदना कृष्ण त्या प्रभुपाद कसं करताची म्हळ्यार त्या माळ फस्ट घेवन हुंकताची. फस्ट हुंकून घेवन हा कृष्णा म्हणून सांगताची. त्या परमळू कृष्णची म्हणून या उदाहरण दिवन घेवन प्रभुपाद सांगता असे आम्ही खंय पडलेल्याची कृष्णाक पळोवका. कित्या म्हणून सांगता म्हळ्यार अर्जुन हे कृष्णाले भक्तियोगा विषय जावन घेवन ऐकून घेवन रणरंगार असतो. युद्धभूमीर असत. युद्धभूमीर असताना कशी प्रत्येकडे पळेल त्यांना ताका कृष्णाले उडगास येवका म्हणून की युद्धभूमीन तो हांव करता असं म्हणून हांव कर्तारम इति मन्यते म्हणून लेक्चर म्हणून कितेरी अर्जुनाक सांगची कितेरी प्रत्येकडे उद्दा पळयल्यारी हांव म्हणल्याक सूर्या पळयल्यारी हांव म्हणल्याक आणि पुरुष पौरुष म्हणल्यारी हांव म्हणल्याक म्हणून प्रत्येकाचे ताजे उदाहरण घेवन कृष्ण ताका भक्ती योगांत हाडूप करता प्रयत्न करता. कृष्णाक इन्स्ट्रुमेंट जावन यूज करता आसा आमकां सांगचे पडयता कृष्ण हांगा पुण्यो गंध पृथिव्यामच्या तेजश्चास्मी विभावसो म्हणून आणि जीवनम सर्वभूतेषु अग्नीचे हांव तेजस हांवची आणि प्रत्येक जीवाचे हांव हांव जीवांतू हांवची आसा म्हणून सांगता. आणि तपस्वींतूच बरे तपस करतल्यांत तपस्वील्यांत बरे हांव आसा म्हणून सांगता कृष्ण. तशी आनी कृष्ण सांगता म्हळ्यार 10th श्लोकांत कसं सांगता बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धी बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनां हां म्हणून सांगता. प्रत्येक हाजे बीज बीज हांव अनेक मुखार सांगता हांव कृष्ण सांगता हम बीज प्रदापिता प्रत्येकाचे हांवची सीड गिविंग फादर म्हणून सांगता. ते सांगता कसं म्हणल्यार प्रत्येक अस्तित्वाचे जे हांव मूल बीज जावन घेवन हांव आसा म्हणून सांगता. आणि बुद्धी अशें बुद्धिवंत म्हळ्यार इंटेलिजन्स पर्सन नाल्यार बुद्धिशक्ती वरे हांवची म्हणून सांगता. आणि शक्तिशालीची शक्तीची हांव म्हणून सांगता. अंतू आम्ही अर्थ कोण घेऊ कशी म्हणून सांगल्यार शक्तिशालीचे शक्ती हांव म्हणल्यार कोणी एक बलवंत मनुष्य एकल्याक तोंडा मारता तेदना ते आम्ही शक्ती तागेल्या कृष्ण म्हणून अर्थ कोण घेऊ येता म्हळ्यार त्यांनी ते रजोगुण. कित्याक कृष्ण हांगा सांगता आसा म्हणून शक्तिशालीचे शक्ती हांव म्हण लागल्यार कशी हनुमंतान तागेल शक्ती देवा कितें यूज केलेले त्या शक्ती कृष्ण हांगा सांगता आसा. न्हय की आम्ही कोणाक वचून एकल्या मारचे एकल्याक उलोवचे त्या पुरा त्या शक्ती यूज केल्यार दॅट इज इन द मोड ऑफ रजोगुण पॅशन. ते कृष्णा न्हय ते आमगेल हे बट आम्ही तेच आमगेल शक्ती देवा कितें यूज केल्यार लायक हनुमंत जावं हनुमानान कृष्ण रामाल कितले प्रयत्न केलेले ताणे लंक उड्डून घेवन लंक जळोवचे त्या पूर केलेले त्या शक्ती हांव म्हणून कृष्णान सांगिल्लें आसा. तेची प्रभुपादन हांगा सांगिल्लें आसा. बल बलवताम 11 श्लोकांत बल बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरोध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभा म्हणून सांगिल्लें आसा. हांव काम आणि राग नातील जालेले बलशालीचे बल हांव आणि धर्मा विरुद्ध जालेले कामाचे हांवची म्हणून कृष्ण सांगता. तशी हे राजस हे प्रत्येक मिगेले अंत दुखून आयलेची बट हे 3 गुण अंतू कोण येता नेक्स्ट कृष्ण सांगता असं त्रिबीर गुणा मयीर भावे नाही सॉरी 12th श्लोकांत कसं असतं म्हळ्यार येचैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्त येवेति तान विदित नत्वम तेषु ते मयी म्हणून सांगितलं असं. कृष्णान या सात्विक राजस तामस हे प्रत्येक शक्ती मिगेले दुखून आयलस ते मात्र हांव तागेल तंतु ना कोणी लेखच्या पूर्व या 3 गुण मनुष्याक मात्र म्हणून या मनुष्याक मात्र म्हणून कृष्णान हांगा क्लियर जावन सांगिल्लें आसा. कित्या म्हळ्यार कितकी अंतो फिलॉसॉफीन सांगता भगवंत ह्या अंत येयले नंतर 3 गुणांतो तो असता म्हणून बट 3 गुणांतून कृष्ण विंगड म्हणून अंतू ह्या श्लोकांत क्लियर जावन घेवन अर्थ कोण घेवतो. कित्या म्हळ्यार हे एक गुण प्रकृती गुण कृष्णाक लागना हे कृष्णाले
अधीन जावन आस सो हे गुण अधीन जावन आशिल्ले कृष्णा निमित्त कृष्णाक हे गुण लागना बट हे गुण खाली मनुष्याक मनुष्य दव जीवाक मात्र म्हणून कृष्ण हांग सांगता आसा सो हांगा 13th श्लोकांतू आज ते पळोवंक घेवन आमी नेक्स्ट विंगड पार्ट नेक्स्ट क्लास ते पळोवया हांतू 13th श्लोकाक कसं म्हणटा म्हळ्यार त्रिभिर्गुणार मयि भावे एवि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम म्हण सांगता या कोण हे तीन गुणांत आस की तीन गुणां कशी म्हण सांगले म्हळ्यार हे तीन गुण विंगड रुपारी प्रत्येकल्याक बंधन करता ಕೆಲವು ಜನ ಸತ್ವ ಗುಣಾಂಶ ಪುರ ಕೆಲವು ಜನ ರಜೋಗುಣಾಂಶ ಪುರ ಕೆಲವು ಜನ तमो गुणांत अशा परो प्रत्येकले तेच गुणांत परफेक्ट जावन आसतनाची तमो गुणांत तमो मे बी इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजोगुण एंड तमो गुण कोणी दव रजोगुण सत्वगुण अशा परो कोणी दव तमो गुण आणि रजोगुणांत अशा परो मे बी पर्सेंटेज वेरिएशन असता तेंची उदाहरण रितीर पळोवचें म्हण सांगल्यार आमी एक तीन कलर प्राइमरी कलर्स खंयचे रेड येलो एंड ब्लू हे तीन प्राइमरी कलर त्या तीन रेड प्राइमरी कलरा निमित्त कितले म्हणजे वेरायटीज ऑफ कलर्स येता कोणाकच येदोर फाइंड आउट करूं एन नंबर ऑफ कलर्स जाता तशीच आमगेले गुण हे आमगेले तीन गुणा निमित्त आमगेले देहांत वरे हे विंगड पर्सेंटेजर असता ಕೆಲವು जण पैशन चड अशा परो ಕೆಲವು जणांतू मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण चड अशा परो त्या निमित्त कृष्ण कसं म्हणता आमगेल्यांतू सत्व गुण चड करका म्हणून सांगता सत्व गुण तांतू ते शुद्ध सत्वांतू आम्ही येवका शुद्ध सत्वांत येवका म्हणून जाल्यार कृष्णाले आम्ही केदना आराधन करता जाता तेंची कृष्ण आणि मुखासून सांगता कशी म्हळ्यार ते चार नमुन्याचे भक्त कोण तागेले सरेंडर जाता कोण चार नमुने डेमोनिक पर्सन सरेंडर जायनाची म्हणून नेक्स्ट क्लासांतू आम्ही पळोवया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी हरे